वेंचणुकीच्या प्रचारा वेळार 3 सिलिंडर फुकट दितले अशें आश्वासन दिवपी सरकार गोंयकारांक फटयता असो आरोप करीत काँग्रेसीच्या कार्लोस फेरेरान उतरांचे फार पेटयले। सरकाराच्यो इतल्यो सगळ्यो येवजण्यांचो लाव लोकांक मेळटा आसतना सिलिंडर कित्याक फुकट दिवपाक जाय असो प्रश्न उपराशीत कचेरेंतल्या कर्मचाऱ्यांनी लेगीत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें अशें म्हणीत गोंयकारांनी आतां तरी सादूर जावचें असो सल्लो कार्लोसान दिला। आमी गॅस सिलिंडराचे हायक जाले म्हणटात। तुमकां याद आसा मुगे इलेक्शन टायम हांवें म्हणलेलो तेणें 3 सिलिंडर तिसरो सिलिंडर फ्री दितले म्हणल्यार उगड आसा तुमकां। आनी हांवें कितें म्हणलो तेन्ना कांय फ्री मेळना, प्रेस वाडयतलो आनी मागीर सांगतले एक फुकट दिलो म्हण। हांवें लास्ट टायम असेंब्लीन जानेवारीन जाल्लें तिसरो सिलिंडर हूंय गेलो आनी फायल नोटींग मागले। फायल नोटींग तशेंच आसात दॅट वयल्यान विचारतात should we give them कित्याक तांकां DSS पयशे येतात आनी गृह आधार पयशे येतात, सो ते म्हणटात तांकां पयशे देखून आनी कित्याक फुकट दिवपाचे असले मन आहात तेंगे सरकाराचे। सो दिस इज वॉट आय एम सेइंग दॅट दिस इज कंप्लीट नॉट ओनली लुटींग बट चिटींग द कॉमन मॅन। कित्याक गरीब मनशाक दी तो हांव म्हणना सगल्यांक दी म्हण, एटलीस्ट गरीब मनशाक दी।